Only I'm so be blind so all shopping town go to where I look so far to go to Aslo Zara going so going after Zaira slow people go लुटून नागरिकाला आमचे माय आयसन निचो गवया
की पुरो ते पुरो आयसान एक मेत्र नु एक इंच नु एक सेंटीमीटर भाव बैलांनी एक मिलीमीटर येतो हक्कुडको पासून आम्ही तुमका आमचे गोया मायचो पिड्यार आणि बरबाद करून दिवंक आयज सर आम्ही दिवचे ना तुम्ही माझ्या बरोबर आसात देवचरा कोंडाराच्या आवाजा बरोबर आसात घरा वचून आयज सर लिदो नाका इलेक्शन येतली 5वी पास 6वी पास झालेले सर्टिफिकेटी दाखवता व्हडल्यो शिकप नासलेले गुन्हा कोणाचो आमचोय आणि कोणाचो वयल्या घंट्यान हाडून बोलल्या कोणे बोलल्या सगळ्या चोरांनी गावागावांनी वचून भाव भयणांनो आमच्या गावान पिलेंदेच्या गावान इलेक्शन रोल आयले 700 बोगस वोट आम्ही काढून दाखवले भाव भयणांनी काय जायना म्हूण जायता म्हूण पडले शब्दूच ना आमच्या वोकॅब्युलरीन भाव भयणांनो तुम्ही तुमच्या गावांनी वसात मामलादाराशी वसात RTI गावात फामाद कांतोरिस्त आमच्या गोंयचो ताळयो दिवन ताकाय आमची शाबासकी दिवया सगळ्या गांवांक गोंयकारांक आमचे जिवीत आमचे गोंयकारपण सारखे निमाणे पावणेर पावलेले आसता आणि गांवांनी लोक पंचायतींनी जावं ग्रामसभेनी जावं
मामलादाराची जावन गव्हर्नमेंट ऑफ मातशें हांगा पाळटार येवन तें व्हरचें. मोगाल भाव भयणांनी हांवें म्हणलां ते भाशेन हे तोरेन बाय स्वाती केरकर केरीसान हांगा जिवास आयलां तें क्रॉयडन मटेरा मारगांवचो आमचो गांवचो भाव मोगाल भाव भयणानो आमचो प्रकाश बाब त्या कासावान ना तो फुडल्यान चलता कासान खोशेन चलता तो कित्याक तेणेन सांगला आयज आमकां त्या कासावान आमी आमच्या गोंयच्या 40 जाणांक तिगून घालया म्हणून 40 जाणांक एकूच कासा म्हणून कमी राजेंद्र काकोडकर कुचेरेचो मागता तुझ्या लागी मातसो वयर माचेर येवपाक. आणि आम्ही लोकूय आशिल्ले तेन्ना हांवें तांकां एकूच प्रश्न विचारलो, तुमकां गोंयांत कितें चल्लां तें खबर आसा? गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां तें खबर आसा? म्हाका दिसता तुमी एसी हितून ऑफिसांनी बसून तुमकां तें कळपाचें ना, तुमच्या एसी बंगल्यांनी बसून तें तुमकां कळपाचें ना. तुमी एक बरी व्हडली बस करा, एसीच बस करा आणि सगळे तुमचे बसा 40 जाण आनी कोण आसा तितले जाण आणि अख्ख्या गांवांत अख्ख्या गोंयचो रंग करात, गांवांनी वचात, प्रत्येक गांवांत कितें चल्लां तें तुमकां कळटलें आणि हेका कारणीभूत कोण आसा तें तुमी जाणात. कारण मायनिंग आसत, मेगा प्रोजेक्ट आसत, इंडस्ट्रियलायझेशन आसत, ज्यो सगळ्यो पॉलिसी गोंयांत फेल जाल्ल्यो आसा तांकां जबाबदार हे आमचे निवडून दिल्ले जे आतां राजा म्हणून आमचे राज्य करतात तेच आसात. तर माझ्या भावा भयणांनी हांव तुमकां एकूच सांगता, हे जर आमी सोंपतले जाल्यार आमी आतां तकलेन विचार करून हे फुडें वयचें पडटलें. आमी तेंच्या आमिशाक बळी पडून उपकारचें ना. आमच्या भुरग्यांची आज फुडल्यान आमी हे सगळें आज कित्याक करता? तुमी पळयतलें हांगा कितलेशेच जाणटे लोक येयल्ले आसा जे रात दीस ह्या गोंय सांबाळपा खातीर वावुरतात आनी भुरगे आमचे खंय ना म्हटल्यार खंय तरी हे मिनिस्टरांनी तांकां स्पॉन्सर केल्ले आसता. स्पोर्ट्स, फुटबॉल, क्रिकेट हितून आमची फुडली पिळगी आसा ती मग्न जाल्ली आसा. खंय तरी ड्रग्सान आमची, खंय तरी सोऱ्यान आमची, खंय तरी कारण मोबायल ना आमचे भुरगे सामके गुल्ल जाल्ले आसात. तांकां गोंयांत कितें चल्लां तें कांयच खबर ना. म्हणून आमचे ह्या जाणटेल्यांनी तरी आज म्हणजे प्रत्येकान आपल्या घरान हो विशय खंयच्याच उलोवंक जाय. ह्यो आमी सिरियली पळोवन आमी तेजेर आमी टेन्शन घेतात तेंच्या घरांनी कितें चल्लां तें, आमच्या गोंयांत कितें चल्लां तें हेजेर आमची भासाभास जावंक जाय घरान, प्रत्येक घरान, आनी हेजेरूच आमीच सोल्युशन काडटलीं. हातून म्हाका मात्तूय दुबाव ना. आज आमी तांकां ब्लेम करून उपकारना. बसत करना, हे गांडया बसत करता, हे भायले मायग्रंटा बसत करता आनी हे आमच्यान आनीक ओगे रावन न्हिदोन आमच्या घरांत बसून बसूंक जायना. म्हणून आमी सगळे आमी ह्या मैदानार हाजीर जाल्लो. गोंयकारांचो संपत्ती म्हळ्यार कितें? आमचो जमीन आनी आमचो जमीन जोरी तर हो सरकार आमच्या हातींतल्यान काडून व्हरता तो आमच्या लागीं उरता कितें? कांयच ना. म्हणून गोंय भाव आनी भयण आमी
आमकां दुसऱ्या शारां दुसऱ्या गांवां कारवार पळय आयल्या हे गोंया भायले ते आमचे सगळे डबे पळय चिमला पळय चिमला दोंगरार हे बोलल्या चिमला दोंगरार हेंच्यांनी बोलल्या मोती दोंगर हो मोती दोंगर कोणाचो आज हे मोती दोंगरार तोर्साची भायर सरल्यात हे कोणे हाडून बोलल्यात हे 40 जाणांनी मोतांक लागून थंयसर हाडून बोलल्यात म्हज्या मोगाळ बाबयणानू सेंट झेवियर हायस्कूल म्हापसा थंयसर पळयात कितले झोपड्यो घातल्यात त्यो आनी ते झोपड्यो कोणाच्यो हे आमदाराच्यो हे आमदार हे हुंयचे हाडटात आमच्या गोंयकारांक रसन कार्डाक जाय जाल्यार हे जाय ते सांगतात आनी हे गोंयकारांक खाती बोलत तेंकां कांयच लागना हे खाती गोंयकारांक बोलत ते कोण एक 40 जाणांचे मायचे फुकार कोण एक 40 जाणांचे आनी भायर मारले काय गोंयकार आम्ही त्यांना फिरकन फोन मामलेदाराक विचारले याचे डॉक्युमेंट खंय आहा म्हणले हे मामलेदार फोटीक 100 जाण आसात इकडे मामलेदार 100 जाण आसात इकडे एका पुस्तकाला त्याला सुवास ना हे 40 चोरांक पुस्तकाला त्याला गोंयांत सुवास ना तांकां एकाच काशवान घालून हाडले आनी एकाले गोंयांत पुस्तकाला एका दोरयांत वयतले हे 40 जाणांक सुवास गोंयांत ना तांकां सुवास फकत दोरयांत लोटून उडोवपाचो म्हज्या मोगाळ बाबयणांनी तुमी कोण सांगता दोरयांपासून तांकां पावसान उडयला काय म्हूण तातल्या नुस्तें आमकां मेळटलें तांकां हाले प्रमोट केलें म्हणटच म्हज्या मोगाळ बाबयणांनी पळयलां आसतलें तुमी तांकां कोण सांगता तेणूय पयले चोरांनी काजुनू हाडल्यार ते काजुनूच घाला म्हणटा तांकां होय कायचे जण कायचे पासून उडयतात म्हणजे या 40 बारांगांनी हांगा चोर जागोना हांव हे उतर कित्याक म्हणून तें तुमकां सांगता म्हज्या मोगाळ बाबयणांनी हे गोंयचो दुबाव गोंयकारांक दुबाव म्हणटाले जपानाचे न्यूक्लियर पॉवर प्लांटचे स्फोट जालो आज ह्या आझाद मैदानाचेर बी लोकांचो स्फोट जाल्लो आसा त्या स्फोटान तेचे रेडिएशन्स अशें वयतले की जे पर्वरीचे सेक्रेटरीएट बसलेले आसात तांकां सगळ्यांक त्या रेडिएशनची लागण जातली त्याच्यामुळे ते थंयसून बेगीन भायर सरतात हे रेडिएशन त्यांच्या खातीर निगेटिव्ह आसा लोकां खातीर पॉझिटिव्ह आसा पॉझिटिव्ह रेडिएशनच्या मुळे याच्या नंतर जे कितें गोंयांत घडटलें तें तुमकां आनी आमकां जाय तेंच घडटलें हांव त्या विशयाचेर उलयतां तुमकां आमकां अशें दिसता की तुमी आमी इलेक्शनांत भाग घेतात आनी आमचे कॅन्डिडेट निवडून हाडटात न्हू हें अर्दें सत्य आसा अर्दें खरें आसा नो मोरल रायट लीगल रायट टू कम आउट विथ अ नेक्स्ट विजन डॉक्युमेंट 2035 थँक्यू वेरी मच देव बरें करूं डॉक्टर रमेश गावत एक वर झेंडा लावून गोंयची स्वातंत्र्याची वाट सुरू केली आयज म्हाका दूख लागता ह्या तेरेखोल गांवांत सुमार 4 लाख स्क्वेअर मिटर agricultural tenancy land मिनिस्टर कलेक्टर आणि बिल्डर या तिघांचा एक लॅक्चर झाला आणि वो लॅक्चर करून हे सगळे आमचे भाग नेगेटिव्ह करतात. आज असा
लॉस दिसता सांगतात हे बिल्डर आमकां धमकी दितात की ही सुवात तू नेगेटिव्ह कर हे तुझ्या म्हणून सांगोना तुझ्या म्हणून नाका तुझ्या आवय बापान केन्ना करूंक ना म्हणून सांग हे चुकोन तुमच्या सुवातेर लागलेले आहा म्हणून सांग आणि अशे तरेन या कलेक्टर बिल्डर आणि मिनिस्टर तेय या टेनंटांक लागीं सरतात अरे कित्याक इतली सुवात आयज 12 लाख स्क्वेअर मीटर आयज नेगेटिव्ह जाता अशे तरेन सगळे गोंय नेगेटिव्ह जावपाची शक्यताय आसा आनी आमचेर खोस मारपाची आसा जागृत बरी सांज आडलो आज ह्या आझाद मैदानाचेर आमी जमा जाल्यात कित्याक आमकां राग आयला ह्या पॉलिटिशियनाचो जाणें विबाडून दवरला ह्या गोंयांत हो विबाड जो आसा कित्याक जाला हाजें कारण एक ज्या देवान आमकां रोचला त्या रोचणाराक आमी भुल्ल्या आमी ताची बेस्ट क्रिएशन आमी आमकां आपल्याकूच पळोवन आमी विचारूंक शकता की कितें देवान आमकां बेस्ट क्रिएशन म्हणून ह्या जल्माक हाडिल्लो ह्या जमनीचेर कितें आमी तें बेस्ट काम केलां आमी वायटांतले वायट जायत गेल्यात हे 40 आमदार जे आमी हांगासर उलयतात तांचे वरवीं हांकां निवडून हाडपी कोण गोंयकार तर हे गोंयकारान ताका मतां दिवन कित्याक निवडून हाडल्या हे आमी आपणाकूच एक क्वेश्चन घालपाक जाय की हाच्या फुडें जे आमी चूक आदारल्या ती आमी फुडें सरून आनी ती चूक आदारूंक जायना न्हंयो त्या न्हंयांची रेंव काडून गोंय आमचें लुटपाचें आतां भुकंप जाला पळय जापानाक हे पळय आतां रेंव काडटा पळय ते भाशेन जर रेंव काडीत रावले जाल्यार उदकाक कंट्रोलान दवरपाचें काम रेंव करता पळय तें जावचें ना आनी जो पळय जमनीच्या बोटान आयर्न ओवर आसता तो उदक कंट्रोल करून दवरता आनी झऱ्याच्या रुपान आमकां दिता तें उदक कित्याक आनी तें जर चल्लें न्हू जाल्यार आमचो एक ना एक दीस सत्यानाश शुवर आहा आनी आमचो सत्यानाश करून आमी घेवपाची गरज ना आनी हांव मोपाच्यान येयला जाल्यार प्रत्येकाक खबर आसतली पेपरांनी वाचतात की मोपा सगळे मिनिस्टर बीन आहा पळय ते सगळे उलयतात की मोपा ऑलरेडी 75% लँड एक्विजिशन प्रोसिजर कंप्लीट जाल्यात जाल्यार ते सगळ्यांच्या लोकांच्या दोळ्यान धूळ मारतात ते आज पर्यंत जर कितें केलां आसा गव्हर्मेंटान जाल्यार तेंच्यांनी म्हणटा तशें फुड्यान येवन सांगचें तांकां जर लज दिसता जाल्यार तेंच्यांनी घरे हे सगळे आसात आनी गांवचे लोक ते ट्रायबल बट गांवकार वेळीप जे शेत बीत करून पोट भरपी हांव जेन्ना ल्हान आशिल्लो थंय आमी कांयच नाशिल्लें आमी शेत भाटां हें करून आमी पोट भरताले हांव मागीर शिकून भायर गेलो आनी हांव 2008 जर येवन पळय ताचे पयलीं 2005-2003 थंय मायनींग कम्प्लीट जालें हांव मायनींग जें आसा तें कशें वायट पडटा हें मागीर डॉक्टर अशें म्हूण हांव पळयलें ही दोंगर आहात ते दोंगर आसा दोंगर झाडां आहात झाडां कितें आसात मायन हे मिनरल जशें आसले थंय उदक धरून उरता आनी एक मनशान सांगलां की हे आमचे दोंगर जे आहा ते आमचे वॉटर टँक हे वॉटर टँक्स आमकां झरी दितात झरीची न्हंय जाता आनी ताजेर आमी पोसतात उरतात आतां जर तूं आज येवन पळोवची आज हांव येतना बसून आमचे नॉर्मल डे टू डे जगप प्रॉब्लेम कशें तर एक म्हणल्यार शेजारची गांवां सध्या 7 मायन सरावंडींग आसात आनी कोणाल्यो हातार बोटार मिजू मेळटा इतली मनशांची ते गोंयकार हातार आतां तूं गोंय म्हणटा की हें मायनींग म्हणल्यार बॅकबोन कोणाचें
ह्या ह्या मनशांचें हे बॅकबोन आमची न्ही. हे मनीस मोठे जातात आनी तांकां इतले तरेन वाट लावन हें करपाची गरज ना. कित्याक गरज ना? तांकां क्रोर्सांनी प्रॉफीट मेळत आसता. बरे तरेन तांणी जर मायनींग करप प्रयत्न करत तर तांकां लेस प्रॉफीट मेळटा. पूण तांकां तें ना. हे मनीस पळय नांव घेवपाची गरज ना आनी नांव घेवपाक हांव भिना. पूण ही मायंड सेट आसा तांचो. हांव एक आनी 2 मिनटां घेता. व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक लोकांक समजोवपाक जाय. हे आमचे गोंयकार मनीस तुमी उदोळच्यान सांगताले भायले म्हणून हे कोण करतात म्हणून. पूण हे चड डेंजरस. हे आमचे भितरले कुराडीक खंय दांडो जर हाजो जर घालना लाकडाचो झाड कापूंक मेळना तशें हे आमकां कापतात आनी आमी म्हणटात आमी ट्रायबल पिपलाक आमी करूंक ना. गोंयकारांक आयची घाल्ल्या हांव हिंगा उबो आहा. गोंयच्या जी भुरगीं आहात आनी जी भुरगीं इम्पॉर्टंट आसात आनी येवपाची आहात त्या पासून गोंयकारांनू तुमी त्या पिशे पडूंतले उठे जायात. उठात. प्लीज गेट अप फ्रॉम युअर मॅडनेस. टायम इज कम. वेळ येयला. जे जपानाक घडलां ते गोंयांत घडोवंक बेगीन पावलां. हांव मिनाच्या बाबतींत उलयतां. हांव शेताच्या बाबतींत उलयतां. हांव आख्या गोंयांत भोंवतां शेतांनी पिसो कसो सोदूंक गोंयांत राखूंक आनी आमच्या बरोबर हे गांवचे लोक आसा. हे राखणदार न्हू. तुमी राखणदार. गोंयचो राखणदार गोंयचो. चड कोंकणाली गोंयांत. पळय सद्या हे हांव उलयतां तें एक मागीर पावलो पण मागला 1 सेकंड मागीर 2 सेकंड उबे रावचे जापानाच्या लोकांक पासत मागचे. आनी हे सगळे इलिगल इतले चल्लेले आहा. गो इज द लँड ऑफ इलिगॅलिटी. एक्सेप्ट इट. हाका वोट कोण मारता? आमी मारता. वी आर सेलिंग आवर सोल. वी आर प्रॉस्टिट्यूट्स ऑफ आवर सोल. वी आर सोल्ड आवर सोल. आमी कितें वता? आमी पयशे घेता तेंचे आनी ते आमकां मागीर पयशे घाले म्हणून आमी तांचे उपकार उरता आनी मागीर सोरोप आपणाची शेपडी घालता थंय ते आमची शेपडी आमच्या तोंडाक घालता आनी ते किल्लू गोवन आमकां नाचयता. हे जोडना तालिगांव आनी इलेक्शन जावन ते गुंडा वयर सरल्या गोंयांत. कोणाक लागून? गोंयकारांक लागून. गोंय पाड जाय. गोंय कित्याक? तुमकां लागून आमकां लागून. इट्स हाय टायम वी प्रोटेक्ट आनी पचौरी सायंटिस्ट ऑफ युनायटेड नेशन्स तांणी सांगलां उदक वाडटलें म्हण आनी बांद बांदता अशें सांगतात. उदक वाडलां म्हण 12 सेंटीमीटर उदक भितर सरना. बांद आतां बांदता आसतना 2 सेंटीमीटर वयर बांदतात. हें उदक कोसोन रेंव काडून कोसोन जेवत जाल्यार काणकोण जावन तशें जातलें. जेवण सारकें आमकां पयशे आहा पूण भाजी दिवची ना. पयशे आहा पूण जागो ना. पूण आमी आयज काल वी आर बिकम स्ट्रेंजर्स. आमी जाल्या कितें? आमी पोरके जाले आमच्याच जावन. तर हाय टायम आय एम सेईंग दॅट हाय टायम गोंयकारांनी कितें तरी करचें पडटलें आनी तें म्हणल्यार ने तोंड हाडची पडटली ह्या अवस्था. दुसरें हांव कितें म्हणटा? म्हाका लोक चड नाका. आय डोंट वॉन्ट थावजंड्स ऑफ पीपल बिकॉज यू हॅव थावजंड्स ऑफ फूल्स मे बी बट आय बिलीव वन थिंग. आय बिलीव इन ट्रूथ. एकलो मनीस एका स्वताक बरोबर. द ट्रूथ इज द फावंडेशन ऑफ युनिटी. स्वता तिका एकवट आहा. लोक आलो हूँ पयशे हाडून लोक हाडून दाखयता. आय एम नॉट बॉदर्ड वेदर आजत माजत इज फूल ऑर नॉट बट आय विल फायट फॉर द ट्रूथ बिकॉज ट्रूथ इज द फावंडेशन ऑफ युनिटी. आनी स्टॉप म्हणल्यार जें हांव तुमच्या तोंडार घालना तें. तर कितें करपाचें? म्हाका बेस्ट एक्झाम्पल मेळ्ळो तो कावरे. आमचो लोक आहा गांवरो धाकटुलो लोक थिंगा सगळें निसंतन जाल्लें आहा. शेतांचें भाजयेचें सगळें तेंचें उदाहरण घेया. ते दिगंबर कमातायेर गेले. ते रस्त्याचेर येयले आनी ते मायन्स डिपार्टमेंट हांगा रावले. दनपारां जोडना रातचें जोडना. ताणें सांगलें बोर्सन कोण नासलो एक्टिविस्टाच्या बरोबर. ते आसुकूच चड खबर. ते लोक बोल्ले म्हणलें आमकां जेवण ना. आमकां गांव आमच्या हातीन पडल्या बरोबर आनी कारेक केल्या बरोबर आमी हालचे ना. आनी सरकार 11:30 म्हणून हाडले. आख्खे मायन्स डिपार्टमेंट हाडलें आनी कावऱ्या लोकांचो पावर दाखयलो. जय कावरे जय गोवा. तर दुसरें सांगता गोंयकारान इतलेंच वचचें मनान ग्रामसभा म्हणचें क्रिस्तांव सांगता. ग्रामसभा म्हणचें मीस. जे तूं मीस करता इगोजेन ते ग्रामसभा तूं दाखयता तुमचो गांव राखून. सेकेंड RTI आमी भावताले तुमकां घालून रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट. थर्ड एकूच न्यूजपेपर वचना कितें एकच न्यूजपेपर एक न्यूजपेपर एका भाशेन आहा. शिमल्याचें
ते एका भाशेन डॅम्पेचे ते एका भाशेन आपणाक लागता 2-3 पेपर वाचूंक जाय गोंयकारांनी कितें चलना ते आनी निमाणे इतलेंच मागता हांव तुमचे कडेन की द पावर हो जो पावर आहा तो आमच्या हातीन आहा आमी चुकल्या वोट घालूंक डेमोक्रेसी इज नॉट वोटींग डेमोक्रेसी इज पार्टिसिपेशन म्हणटे कितें वोट मारले सुसेगाद बोलले न्हू जाता तितले डिपार्टमेंट बेजार करीत रावूंक जाय दॅट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी इवन चोर आहले हालता तर डेमोक्रेसी मीन्स बेजार करप गव्हर्मेंटाक कंटिन्युअस आरटीआय कंटिन्युअस प्रेस रिलीज आनी हे गांवको राखण मात हे आख्खे हे जोमो न्हू गांवको राखण मात म्हणजे गांव तो तुमचो राखण करपाचो तुमी जोळेतल्यान जावं अंजुना जावं काणकोण जावं खंय तुमचो जबाबदारी तुमी राखण करून जोळेको गोंयकार राखणदार जय गोवा जय सॉफ्ट आनी चड देव बरें करून फादर बिस्मार्क तांकां सापडोंक ना पूण आमी तांकां सापडल्या आनी सापडल्या म्हणून आयज दाखोवपाक आमी हांगा एकठांय जाल्या कित्याक तेंचे आयज कर्तुबां दिसोंक जायना ते जे करता ते आमकां सगळ्यांक खबर आहा पूण एकूच सांगपाक तुमकां आयज आमी झगडटा कितल्या फावटी आमी झगडले आनी कितल्या फावट तुमकां हांगा आमी आपयल्या दुसऱ्या ग्रुपांनी हाडले तुमी कितल्यान तुमच्या गांवांनी झगडटा पूण एकूच सांगात म्हाका तुमचे कोत्ता तितले तुमी फुडें पावल मारता तुमी थिंगां आसा म्हाका दिसता ते आयज आमी काल आमी इलेक्शनाचे रिपोर्ट पळयले रिजल्ट पळयले म्हाका दिसता अजून पासून तुमी थंय आसा तुमी पावल मुखार घालिना तुमचे अंतस्कान मातशें फाटल्यान पळयात वाचा तुमच्या अंतस्कान कितें सांगता तुमकां हे 500 रुपया नोट तुमकां जाय वा तुमकां तुमचें गांव जाय दोन आहा तुमकां तुमच्या हातीन हांव तुमकां 500 रुपया गांधी नोट दिता हे सायडीक तुमच्या गोंयांत आहा तुमी गोंयांत थोडे कितें उरले ते साल्वार करपाक आयज तुमी हिंगा येयला ते भास घेवन तुमी सांगता आमकां ओय आयजसून आमी आमचे वायट सोयो कर्तुबां सोडटले दुसऱ्यांक बोट दाखय नाका दुसऱ्यांक चोरून गोंयांत खबर केलें म्हणून नाका आमी पयले आमचें अंतस्कान पळोवपाक जाय आमी जण एकले हात पयले मुखार काडला 1 कील तांदूळ घे 1 कील साखर घे 2 तांतयां घे कित्याक म्हणून भायर काडल्यात आमचे कडेन ना लोक पयले गोरी म्हणटाले तांकां गोर वाचताले कित्याक गोर वाचताले जेवण ना पासून म्हणटाले आमी उदक पिवन न्हिदोंक वयतले पूण केन्ना आमचे हात हेचे करचे ना पूण आयज आमी मंत्र्या कडेन फकत तांदूळ साखर हेच्या खातीर हात घालता पूण लॉस आमकां गोंयकारांक लॉस भोगता कित्याक जायना म्हणून कोणा कडेन जायना म्हणून कोणा कडेन ना आमकां बोल दिला देवान आमकां बोल दिलें आमकां झगडपाक आमच्या शिरांनी रोगप वयता कित्याक आमकां काम करपाक जायना कित्याक आमकां एक तांदूळ कील घेवपाक जायना Motlo pincercara Goitrarang rodoitai Bayan hasoitai Portuk tuceti tulpoi Goes sambalun Masor kortaloi Ata kitiak visoloi Goe korun parbuti karunas Kadang to tuenti glory Goikar mun warrad Poshes tu segat Paido am to trenkit loi Pulsu ke zam dauda Gitli ami loksai Mafia raj goya Ide poita soniatai So cerca, solo está hukum syai. Política tu que cerca la sirah toli. Untuk kezal daurat, itu yang minum sari. Mafia raj goya, ide poita soniatai. Goito cerca, solo está hukum syai. Ponon timina, aslun tirana, oriang boron sopoita. Turun tisyeta, balun buildinga, baile luk hadun botta. Utur gotina
गावान वयता त्या गावात पाड प्रोजेक्ट हाडून सोदता देवून दुडवान नोटा बायलांक दिवन कामां गोंयकारांक उबोत उडयता दिसान दीस गोंयकार पोवन जायत वेता काबार गोंयच्या तरणाट्यान गोंयांतल्या साला फुडार दुडवाची आशेन निवडून तुमचो आमदार ह्या पोटीन आमदाराक लागून येवचें पडटा रस्त्यार ह्या कांतारान मोच्या गोंयकारान माता उलो एकवटान रावून सरकार घडोवया खरो पूर्वजाचे दाय सांबाळूंक आमचो आवडो आयज सरकाराक गोमतोले गोंयकार जाला म्हूण जागो आयज सरकाराक गोमतोले गोंयकार जाला म्हूण जागो गोंयकारांनी साप्प फटयले आठवण येता तुमकां कितें मंत्र्यांनी फटयले म्हणल्यार निवडणुकेक निवडून येतकच सोपूत घेता सत्यमेव जयते म्हणल्यार कितें स्वताचे जय जयकार जातले आमच्या गोंयांत कितें जाला जाणा मरे म्हणना धर्माच्या आपापल्या धर्माच्या आमच्या भारताच्या कॉन्स्टिट्युशनाचेर हात धरून सोपूत करतात म्हाका निवडून दिल्ल्या लोकशाही करपाचो खाव वागुरतलो कोण मराठी उलयता कोण कोंकणी उलयता कोण इंग्लीश मारता कोण हिंदी डायलॉगां मारता हम ये करेगा हमारे गोवा को कोण किसने भी क्या किया कुछ नहीं किया आणि ते सत्यमेव जयते ते आतां सकयल आमकां ते 40 शिव खाऊंक सुटल्यात आमचे मांस आनी रगत खाला की ना आणि लातीन भाशेन एक म्हण आसा एक वर्ड आसा एक शब्द आसा पॉलिटिक्स आता ही पॉलिटिक्स म्हणल्यार हो 2 शब्दाचो जोडाकार पोली म्हणल्यार लोक आणि टिक्स म्हणल्यार उलगो चिट्ट्यो टमाट्यो ह्यो आमकां पडल्या गोंयकारांक 40 टमाट्यो पडल्या ती वडे हॅपन टू जपान तुमकां पचले जाल्यार तुमी हिरो नाजाल्यार बीग झिरो अँड स्टॉप गॉल्फ कोर्सीस जावन आमकां पिवपाक ना तुमकां बॉल खेळपाक तुमकां बरी तरी धरल्या तुमी केन्ना स्पोर्ट्साची मेडिकलाचो बॅकग्रावंड ना तो आरोग्य मंत्री केन्ना खेळूंक ना तो स्पोर्ट्स मंत्री शिक्षण ना तो शिक्षण मंत्री uphold good values, don't sell your soul. Down with thoughtless and unscientific policies and plans. Goa is small and ecologically vulnerable. आमचे गोंय सोबीत आनी माणकुले धाकट्या भुरग्या सारखे कितेंय जालें जाल्यार रेपेक रोकडोच खुणी जाता ते सांबाळूंक आमचो युवा पिळगेक उलो मारून म्हजी थोडी उतरां सोंपयता आनी एक मागणें करता देवा कडेन जो लोक स्वता आमचे फुडारी धर्मीक फुडारी सांगता देवा कडेन मागा ताजे कडेन जायते आसा तुमी मागता जाल्यार तो दिता तुमकां गरज ती जाल्यार फावो विचार करपाची गरज आसा पांयांनी खूब चल्ले चल्ले पूण भितर कडेन आमी चलना आज आमी तकले विचार करपाची गरज आसा दुसरो एक कोट करता हांव टेम्पल इज अ वर्ड ऑफ अ 6 letter चर्च इज अ वर्ड ऑफ अ 6 letter Mosaic is a word of a 6 letter. Also Gita is a word of a 5 letter. Bible is also a word of a 5 letter. And Quran is also a 5 letter of a word of 5 letter. ह्या सगळ्या गजाली भितर जर समांतर जर आसत तर why we have divided? आमकां डिवायड केल्ले आसा फक्त मता खातीर डिवायड केल्ले आसा
मधात इम्तिहान भावान उचललेले आसा की आमी सगळे एक जावपाक जाय. आमचे भितर फूट घालपा खातीर मडगांव सारकेल्या शहरात बॉम्ब स्फोट करून हाडटात, कोण धरून हाडटात आनी ह्या सरकारा भितर देशद्रोही आमदार त्या सरकारान भितर आसा. खरें म्हणल्यार हे देशद्रोही आमदाराक रस्त्याचेर सोडून फेकून काडपाची गरज आसा. सरकारान जर कोणी जर विचारले जाल्यार ते व्हीप लायतात, व्हीप आमी यांची आतां व्हीप देवपाची गरज आसा. तेन्नाच आमी हांकां रस्त्याचेर मुक्त आसतना पळोवपाची गरज आसा. हांकां शॉक दिवपाचीच गरज आसा. भावनूच तर काय उलयना, म्हजी आवाजाची रिंग घंट वाजलेली आसा. हांव तुमच्या बसल्यान 2 शब्द आटोवपाक घेता. त्याच बरोबर हांव तुमकां उलो मारता की आमच्या भितरलो सगळो धर्मभेद विसरून, आमच्या भितरलो सगळो मतभेद विसरून, आमच्या भितरलो सगळो पक्षभेद विसरून आमी सगळ्या ह्या गोंयकारा खातीर, गोंयपणा खातीर आमी एकठांय येवपाची गरज आसा. आनी तुमी आज दाखोवन दिल्लें आसा. म्हजे एक भावेन भयणीन म्हणिल्लें नाशिल्लें की आमी आज स्वाभिमान आसा, आमकां कापस्ताद आसा म्हणून आमी ह्या वाठारान आज आझाद मैदानाचेर क्रांती घडोवपाक आयिल्ले आसा. हांगसर आमी वतले, आमच्या सायडीक आनी चारूय सायडीच्यान तुमी पळयात खंयचो मनीस कित्याक येवना. जर जेपी सावंत जर आसा जाल्यार दुसरे एक मनीस आसा ते पार्सल करून तांकां दुसरे दीस धाडचें अशें म्हणून. हांव तुमचे कडेन तेंच मागता, ते पार्सल आज धाडपाची गरज आयिल्ली आसा. आनी तुमचे कडेन सगळ्यांनी परत एक एकोडचो आवाज उलो करून ह्या गोंयच्या राखणदाराचो आवाज तुम्ही जेदे वेळार लागतले त्या टायमार आवाज दितलो आनी हो गोंयचो गोंयकारपण राखून दवरपा खातीर तुमी सगळे मोठे उमेदीन येतले अशेंच सांगून हांव म्हजे 2 शब्द सोंपयता. देव तुमकां सगळ्यांक बरी रात्र दिवं, बरें आयुश्य दिवं, बरें आरोग्य दिवं आनी हेजे फुडलें तुमकां जय हिंद. दर्या उडोवया म्हणून आमी प्लॅन करताले जाल्यार येणावतल्यान कॉल आयला की दर्या तांकां उडयली जाल्यार सुनामी येतली म्हणून तांकां उडयनाकात. परते हांगाच येतले, तांकां थंय उडयनाका म्हणून. इतले आमचे पंचवाडीकार आसात हांगा, तांचे कडल्यान फोन आयलो की हो काश्यां तांकां भरून न्हिदा बरोबर चिना धाडचो. आमच्या आख्खें गोंय विकूंक फुडें सरल्या. पूण मोगाळ भाव भयणीनो, आयज आमी सुशेगाद न्हय, आयज आमी जागे जाल्यात आनी सगळे सुवातेर आमच्या गोंयांत आनी आमच्या गोंयकारपणाचेर जे अत्याचार जाला, जे वायट जे लोक आमच्या दोळ्या मुखार आसता, जावं ते सरकाराचे आनी आमचे हाचेर निशेध मारून आनी सरकाराचेरय तांच्या वायटाचेर निशेध मारून आयज ह्या बॅनरा खाल गोंयच्या राखणदाराच्या आवाजा खाल आमी सगळे जमा जाल्या. दोन दिवस जातले. देव बरें करूं. चड आनी चड देव बरें करूं. रेव्हरंड फादर डॉमिनिक सिक्वेरा, आमच्या मदें आमची एक भयण आसा बाय अंजेला डिकोस्टा. एक धाकटुलेशें कविता बरयला तें तुमकां म्हणून दाखयतलें. तेजे उपरांत मागता मिस्टर एंटनी डिसिल्वा फ्रॉम अंबेली, फादर एरमीस फ्रॉम सांकवाले and engineer Caldera, a very senior citizen of Goa, will be saying a few words. Gentlemen, please line up to the stage with दोड़े आसन कूड पर बोलता की the one who got eyes but cannot see. आता गोड एक आम्ही सरकार येसलो सरकार तेसलो म्हणून सगळे आयकिला. हांव तांकां न्ही येसलो तेसलो म्हणा, कित्याक गेली ती 8 वर्स जाली हांव तांकां येसलो तेसलो म्हणिता. ते गजनी जाले, ते पिक्चर येयलो ते रायट हातीचे कितें बरयताय वाचताय मागीर इसरताय, मागीर आमको लेफ्ट हातीचे चोयताय काल कितें म्हणलो काय मू, मागीर आमको ह्या हातीचे चोयताय. ताका लागून ताका न्ही कांय म्हणो हांव. पूण आतां एक हांवें चिंतिलो गार्बेज. हांव मडगांव गोऱ्या टायर घालून आहलोलो, तुलांनी पुलिशेक आयलो, रोखडे पुलिशेक घाताय ते. आतां ही गार्बेज आमगे कमी आसता मडगांव पाव पुसन म्हाका एक कचऱ्याचो धबो दिसती पडना.
कोणागे तियात्र हेशांग उलयता एकलो आंबेल सान मडगांवा म्हाका एक कचऱ्याचो डबो दिसती पडना. आता ह्या गार्बेज लागून करप कितें? हांव ह्या स्टेजीचेर फकत एक सोल्युशन दिवपा येयला, प्रॉब्लेम सांगपा येयला, एक सोल्युशन. फालसान आमगे थिंग कचरो काबार आजचें गोंय साफ. दिगंबर कामतो एक काम सांगता. दिगंबर रोगडो बिल चेंज करता, बिलाक लायटी बिल चेंज करता, तेश कोताय बिल चेंज करता एसेंब्लीन. एक बिल चेंज कर. सगळे आमगे पंचायती वॉर्डांनी एक गार्बेजीचें बीन दवर वॉर्डांनी, आनी हे गार्बेजी बीन वॉर्डा 5 मेंबर पळय आहा तेगे घरा वतोय. आनी मागीर येतना ताजे मला काय मागीर 7 आमच्या पंचायती 7 वॉर्ड आहाय आनी एक सरपंचाले घर आहा. आमी 7 वॉर्डाक कचरो पळयता तेचो व्हडली बीन सरपंचा गेले तेराको दवरपाचे. सगळे वॉर्डाक कचरो आनी थिंग घालपाचो. आनी मागीर आतां पंचायती सरपंचान कितें करपाचें? तेच्या व्हडली बीन एक आमगे MLA बरें दवरपाचें घरा बरें. तो कचरो फास्ट जाता, फास्ट सायकल एकदम हो कचरो काडून MLA गे घराको एक व्हडली बीन दवरपाचें आनी तो सगळो कचरो तेगे घराको त्या बिनाक घालपाचो. आनी मागीर आमगे MLAन कितें करपाचें? एक दिगंबरागे घराको दवरपाचें व्हडलें सारकें व्हडलें संसद. नाजाल्यार एक आयडिया आहा म्हाका, दिगंबरागे घर काडून सोंसड्यार करपाचें. आमी स्पॉन्सर करया तेका गो. आतां जाता कितें सांगत तुका? पंच आवाज येतलो, पंच तो कचरो काडटलो सरपंचागे घरा उडयतलो, सरपंच आवाज येतलो तो काडटलो आनी MLA घरा उडयतलो, MLA काडटलो आनी दिगंबरा बरोबर उडयतलो. आतां प्रॉब्लेम कितें? सोल्युशन आमकां वयर ना, सोल्युशन सकयल आहा. आमगे गांव आख्खो साप आहा. कित्याक सरपंचान आमगे थिंगा डस्टबीन घायलें पूण कचरो व्हरप खूंय वयर जायना सोल्युशन. सो हे सोल्युशन मातशें बील पास कर दिगंबरा आनी आमची कामां तुमी बेगीन करा. देव बरें करूं. कांयच करूं ना. आतां तेका अपील फायल केला ट्रायब्युनल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रायब्युनल जजा फुडें आसा. 18 तारखेर हियरींग आसतलें आनी आमचे गांवचे लोक म्हणटा 2000 कितें आमी फाल्यां मरपाचें तर आयजूच मरया, फाल्यां आनी रावप ना. आनी आतां आमचो इतलो लोक आमकां अशें फोडी काडटा की कितें जालां आमी लोकां दवरला. तुमकां आत्तां एक बारीकशें तुमकां फादर भीष्मकान सांगिल्लें की कितले एरिया आसा ते. हांव तुमकां आतां एक सांगता. फॉर एग्जाम्पल गोंयांत 781 मायनींग लिजीस आसा. हांव तितूंतल्यो 109 मायनींग इन ऑपरेशन आसा. आनी तशें पळोवपाक गेल्यार बारीक पळोवपाक गेल्यार 8% गोंयची लँड तितून कवर जाता. आनी 8% गोंयची लँड पळय ती डिवायड मल्टिप्लाय करची पडटा. कितें 1 टन माल काडटलो जाल्यार 3 मिटर तुका हे जमीन वेस्ट जाता. म्हळ्यार ऑलमोस्ट 32% ऑफ द गोवास लँड वील बी वेस्टेड बिकॉज ऑफ द मायनींग. Solution is the only thing. We do not want mining in Goa. We want water, then we can throw it out mining throughout the life of the Goan. Okay, thank you. आता सुरू करच्या पयलीं रिझोल्युशन्स मांडच्या पयलीं एकंदरीत आज आमी एकठांय कित्याक जाल्या? दिगंबर हें नांव देवाचें. दिगंबर हें नांव एक नांव जे लोक दिगंबराक मानता ते कपडे सुद्दां घालिनात. तांचे कडेन कांयच नासता. ते लोक सामके सादे लोक, भावार्थाचे लोक. पूण हो जो गोंयांत आमकां दिगंबर सांपडला त्या दिगंबरा कडेन सगळें आसा. पूण गोंयच्या लोकांक ताणें दिगंबर करून सोडल्या. गोंयच्या लोकांक आज एक परिस्थिती पावल्या. फक्त रस्त्यार यो हायवेचो मुद्दो घे, तो SEZाचो मुद्दो घे, तो रिजनल ट्रेनाचो मुद्दो घे, तो CR मुद्दो घे, कसलेय मुद्दे घे, फक्त खंयच्या मनशाक रस्त्यार हाडप हें तो पयल्या राती न्हिदून वता आसतना चिंतता. बाबा दुसऱ्या दिसा खंयचे लोक रस्त्यार येवना तांकां हाडुया. तुमकां एक सांगता,
गोंयची परिस्थिती बिकट जाल्या. जे इश्यूज आज भायर आयल्या ते इश्यूज गोंयांत एक 10-15 वर्सां फाटीं नाशिल्ले. गोंयच्या एडमिनिस्ट्रेशनाचे कशें वाटोळे उडोवप हे वाटोळे हाका सामकें बरे भशेन खबर आसा. आनी जे कोण सारके उलयता तांकां कोण भुगड म्हण कोणाक आनी कितें म्हण हे कशें उलोवप हांचें सामकें मस्त खबर आसा तांकां. तुमकां एक सांगता आमच्या आतां एक म्हाका एक सेंटिमेंट आयलो रेझोल्युशन पास करता पयलीं सांगता कित्याक आमी गोंयच्या राखणदाराचो आवाज असो मुवमेंट केला ते पॉलिबाबान सांगलां. आमी इतले स्पीकर कित्याक हाडले ताच्या खातीर मातसो उशिरूय जालो. स्पीकर हाडपाक खातीर एकूच हेतू आसा. आमी जे ह्या सायडीन बसल्या ते कोणूच लिडर न्हय, कोणूच फुडारी न्हय, कोणूच आपूण व्हडलो म्हणपी मनीस न्हय. आमी आपले प्रोफेशन सोडून आयल्या. दोतोर आसा, अदवोगाद आसा, सर्वीस सेक्टर आसा, कोण कोण आसा. आनी एकंदरीत हांगा जे बसल्या ते तुमकां सांगतात की बाबा आमी आमचो टायम वेवसायान घालतातच पूण ताज्या बरोबरूय खंय तरी आमी आमचें गोंय वाट लागलां ते खंय तरी ट्रॅकार परते हाडुया. म्हणून एक सांगता की हांगा ब्लेम जावपाक कारण वच. कितल्या लोकल लोक आपले इश्यूज घेवन आयल्या आनी ती म्हत्वाची गोश्ट तांकां पळोवपाची. गोंयांत म्हणटा तो सरकारूच ना जाला. एकंदरीत तुमी इश्यूज पळया, लोकल इश्यूज पळया. मेगा प्रोजेक्ट जेराल्डिन उलयले मेगा प्रोजेक्ट, फादर बिस्मार्क उलयलो एग्रीकल्चर, निलेश उलयलो कावरे मायनींग. एक परिस्थिती कितें जाल्या जंय जंय वता थंय थंय लोक रस्त्यार येवंक लागल्या. बेजीक फंडामेंटल रायट्सांचे लोक रस्त्यार येवंक लागल्या. पुलीस तर तुमी विचारूंकच नाका, ती जाल्यार फकाण्या गोंयांत. पुलीस म्हणजे सगळी व्हडली फकाणां. ह्या पुलिसांक कितें बऱ्या तरेन येता काय म्हणल्यार अशें वळता आसता पळय थंय सायडीक कोण पळयना थंय रावप गाडी घेवन इंटरसेप्टर आनी चलान मारप. आनी चड करून कोण मातशें कोण MHK दिसले काय ना तांकां घरा आनी घालात आलाव. हाज्या पलीकडे गोंयच्या पुलिसांक कितें जमता हाजेर गोंयकारांचो आतां विश्वासूच उडून गेला. हे एकंदरीत एडमिनिस्ट्रेशन. आता जे जे इश्यूज आयल्या ते इश्यूज जर सुटावे जातले जाल्यार एकूच उपाय इफ्तियार सईदान सांगला सगळे डिफरन्सीस विसरात. जेन्ना हांव तुमकां सांगता हाजो अर्थ म्हाका इलेक्शनाक रावपाक जाय हें न्हय. हाजो अर्थ हांगा बसल्या तांकां कॅन्डिडेट जावपाक जाय न्हय. हाजो अर्थ एकूच आमी एकठांय येवन आमच्या मदीं जे बरे लोक आसा तांकां फुडें काडुया. ते म्हणटात फॉर द इव्हिल्स टू प्रॉस्पर द मुल्लाक तशीच स्वामीक हांगा जागो आसा. हांव सांगूंक सोदता देवूळ मस्जीद आनी चर्च एकठांयची गरज आसा. कित्याक हे आमची झूज सैतानाचेर. दिस इज आवर फायट अगेन्स्ट द डेव्हिल and the devil of corruption is destroying Goa. Corruption इतले चडला वाडला तर हे झूज आमचे देंवचणा लागीं आमी बावतीस घेवंक घेता तेन्ना अशी आमचो लोक आमच्या भुरग्याच्या नांवान जबाब दिता, पागडी दिसता. सैतानाक तरी पाठ करतात आनी लोक होय हांव पाठ करता म्हणटा आनी सगळ्या सैतानाच्या बोलवण्याक तुमी पाठ करतात आनी लोक म्हणटा होय हांव पाठ करता. तर हे आमचे झूज सैतानाचेर. जर सैतान इज डिस्ट्रॉयिंग अस देयर इज ऑल युनाइट. सगळे गोंयकारांनो उठे रावया. सगळे धर्मांचे वेगळे उबे रावतली तशें रावना ना उबे रावया म्हणजे लेट अस फायट झोजुया आणि आमचे गोंय राखूया, गोंयकार राखूया. देव बरें करूं.